रोमकारांक पत्र वेसवर 3 वळी 21 ते 31. भावार्थ आनी देवाचे दयाळेचे नितिवंतपण. देव आपले दयाळेचे नितिवंतपण पातक्यांक फावो करता. समूर्त आनी प्रवादी देवाचे दयाळेचे नितिवंतपणाक गोवाय दितात खरें, पूण आतां ह्या नव्या काळार की देवान समूर्तीचे मांडावळी भायर ती उगडापी केली. कित्याक तेंच देवाचे दयाळेचे नितिवंतपण जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ थेवतोल्या सोमेस्तांक पावता. देव कसलीच अंतोर करिना. खरेंच सगळीं पातकी जालीं आनी आपले मोहिमेंत वांटो घेवंक जें देवान मनशांक निर्मिल्लें तें तांकां चुकलें. देवाचे दयेन जेजू क्रिस्तान मनशांक सुटका दिल्ल्यान तीं फुंक्या देवाक मानवलोलीं जातात. भावार्थ धरतोल्यां खातीर देवान जेजूक आपलें रोगोत वारोवन बोगसोणी दिवपाची बोली जावंक नेमला. अशें करून ताणें आपले दयाळेचें नितिवंतपण परगोट केलें. पयले सुवातेर आदल्या काळार केल्ल्या पातकां पासत, कित्याक त्या काळार ताणें सोंसणीकाय धरून पातकांक फावो आसलोली शिक्षा लावंक ना. आनी तशेंच आतां ह्या आमच्या काळार केल्ल्या पातकां पासत, कित्याक आपलें नितिवंतपण दयाळायेचें म्हूण आनी जेजूचेर भावार्थ थेवतोल्या सोमेस्तांक आपुणूच आपणाक मानवलोली करता म्हूण देव दोखल करता. भावार्थ आनी समूर्त म्हणटोच बोडाय आनीक खंयची उरली? सगळीच उबोवन गेली. हाचें निमित्त कारण कोण? समूर्ती पोरमाणे आमी केल्ल्यो कोण्यो जायत? ना, ताचें निमित्त कारण भावार्थ. कित्याक समूर्तीचे कायदे पाळून न्हय, पूण भावार्था उदेशिकी मनशां देवाक मानवलोलीं जातात. ही आमची खात्री. देव जुदेवांचोच देव तर विदेशांचोय न्हय, तो विदेशांचोय तो देव म्हूण दुबावना. कित्याक देव एकूच. तो सुनोत केल्ल्यांक तांच्या भावार्थाक लागून आपणाक मानवलोलीं करता, आनी तोच सुनोत करूंक ना तांकांय तांच्या भावार्था उदेशी आपणाक मानवलोलीं करता. म्हणटोच कितें? भावार्थ भितर काडून आमी समूर्तीचो अर्थ भायर मारता? ना की ना. उरफाटीं आमी समूर्तीचो खरो अर्थ दाखोवन दिता.